आमकां जो तमनार प्रोजेक्ट जो आसा ताका एक्चुली दोन गोष्टी आसा. एक, पावर जो आज आसा आमकां सफिशियंट आसा, पूण हांवें स्टेटमेंट व्हायट पेपर हांवें घातला तेजेरूय कॉमेंट घालता कोण तेंकडे म्हजे कडेन येवन डिस्कशन करपाक ताकत ना येवपाक, कित्याक कॉमेंट करपाक खंय तरी भायर हें इजी. सो म्हजे व्हायट पेपरा भितर आय हॅव शोन द इन्क्रीज ऑफ लोड फॉर लास्ट 10 years. ते 5% वाडटा. देशा भितर गोंयांच एकूच स्टेट आसा की 5% वाडटा. इट इज अ प्रूफ. म्हाजे कोणूय येवं शकता. आय वील शो विथ प्रूफ. आय एम वेलकम एनीबडी. एक जाली. दुसरें जे आसा गोंयकार आनी भायले कोण येता आनी मागीर चॅलेंज केलें म्हणटा. हांव तशें म्हणना. गोंयकार जर म्हजे भाव भयणी जर कोणाक विचारपाचें आसा दे आर फ्री टू कम डिस्कस. आय वील शो विथ फॅक्ट्स. आतां लुकींग इन टू इट वी हॅव सीन दॅट फ्युचर 3-4 वर्सांनी जरी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो सारको करना हो न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर हाडना भितर जाल्यार नेक्स्ट 3-4 years विथ दीस इन्क्रीज आमकां पावर शेडिंग करूंक पडटलें. आज आमचें जाता तें पावर डिस्ट्रप्शन्स, इंटरप्शन्स आनी ब्रेकडावन जाता. पूण मागीर मुद्दम तुजी लायट बंद करून ताका लायट दिवंक पडटली, ताका लायट दिवन ताका लायट दिवंक पडटलें. हे बाकीचे स्टेटीन करता कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणें लक्ष घालूंक ना. सो सीएमान कितें म्हटलें पळय एब्सोल्युटली करेक्ट आसा की फुडें जर हो प्रोजेक्ट कितें आज चालू केला म्हणून तो जायना, पूण 3-4 वर्सांनी हो 3-4 वर्सां मिनिमम लागतली हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. आनी तेन्ना म्हणल्यार हे पावर शेडिंग जे सीएम म्हणटाले पळय हें जावपाक चालू जातलें.